2007 ते 2012 ह्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात भाजपान जायती आंदोलनां करून लोकांमध्ये काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार केले। काँग्रेस कार्यकाळात सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वाखाला भाजपान काँग्रेस मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले। हातूंतली कांय प्रकरणां अजून कोर्टात सुरू आसात। मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वात केल्ल्या कामाची भाजपाक 2012 वर्सा पोचपावती मेळ्ळी। काँग्रेसीक उडोवन भाजपान 2012 वर्सा सत्ता स्थापन केली। 2012 उपरांत आयज 13 वर्सांनी भाजपाच्या मंत्रिमंडळाचेर नदर मारीत जाल्यार काँग्रेस राजवटीत मंत्री आशिल्ले अर्द्या परस चड मंत्री आयज भाजपाच्या मंत्रिमंडळात दिसून येतात। आयज भाजपाचे मंत्रिमंडळ पळयले जाल्यार काँग्रेसयुक्त भाजप जाल्ल्याचे दिसून येता। काँग्रेसीचे हे मंत्री अजूनही आसात सत्तेत। दिगंबर कामत काँग्रेसीत मुख्यमंत्री, भाजपात मंत्री। विश्वजीत राणे काँग्रेसीत भलायकी मंत्री, भाजपात भलायकी मंत्री। बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीत शिक्षण मंत्री, भाजपात महसूल मंत्री। माविन गुदिनो काँग्रेसीत महसूल मंत्री, भाजपात येरादारी मंत्री। सुभाष शिरोडकार काँग्रेसीत पंचायत मंत्री, भाजपात उदका स्रोत मंत्री। निळकंठ हळर्णकार काँग्रेसीत शेतकी मंत्री, भाजपात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री। रवी नाईक काँग्रेसीत गृहमंत्री, भाजपात शेतकी मंत्री। आयच्या भाजपाच्या मंत्रिमंडळाविशीं फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाईक विचारल्यार तो सांगता, परिवर्तन बी कांयच जावंक ना। भाजपाचे सरकार म्हळ्यार ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल। दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो, 3 वर्सां आमी आयकतात, आज जाता फाल्यां जाता, जावून जायना। आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर असो सारांश घेतलो जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 बीजेपीचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो आनी तो सरकार आज 7 जाण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7, 2007 आनी 12तले मदीं 7 जाण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूय त्या सरकारान आसात। म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नाईक, पांचवो सुभाष शिरोडकार, सवो निळकंठ हळर्णकार, सातवो माविन गुदिनो। आता जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा आनी ओरिजिनल बीजेपी वर्करांनी ज्यांनी इतले आपले तकली धोडावन तांकां उडयले आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो, तांकां मेसेज कितें? तांकां रेस्ट इन पीस, सुशेगाद रावा, आतां आनी कांय ना, कांय उलोवपाचें ना, तुमी सुशेगाद रावात, होच सरकार तुमकां। आनी 2007 ते 12 जे सरकाराक आमी सपोर्ट करताले तोच सरकार आज आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें। सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना। ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।